हॅलो, म्हजें नाव लेस्ली गामा आनी हांव आरजीपी पार्टीचो कॅन्डिडेट झेडपी इलेक्शनाचो कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज हो व्हिडिओ काडपाचें म्हणल्यार एक रिजन आहा आनी हे रिजनाक हांव फकत एक नांव दिवपाक सोदतां, ओलेन्सियो सिमोस. हे रिजन तुका कित्याक आयज तुवें एक स्टेटमेंट दिला आनी त्या स्टेटमेंटान तुवें म्हणलां मनोज परब आनी आरजीपी पार्टी जी आसा ती बीजेपीची दलाल म्हूण. पूण हांव तुका सांगपाक सोदतां ओलेन्सियो, आरजीपी पार्टी जावं मनोज परब बीजेपीचे दलाल न्हू, पूण बीजेपीचे दलाल तुमी. कित्याक तेंकडे दलालपण तुमी करताय, आमी न्हू. आरजीपी कॅन्डिडेट जेन्ना एक सिलेक्ट जाता तेन्ना तो फुल्ली डेडिकेट आसता बाबा आपूण आरजीपी पार्टीक सारखे आपल्या काळजाचो काम करता म्हूण. फकत आरजीपी पार्टीकूच न्हू पूण आख्ख्या गोंयच्या लोकां पासत आरजीपी पार्टी म्हणल्यार दुसरें नांव गोंयचें, हें एक तूं मोती धर. आनी सेकंड थिंग हांव तुका म्हणटा, दलाल म्हणटा तुवें तुमकडे फकत 8 कॅन्डिडेट 8 MLA तुमकडे सांबाळपाक जाल नाय मरे, आनी तूं आमकां दलाल म्हणटा आरजीपीकू. पयलीं ते तुमगे 8 MLA जे तुमगे गेले तांकां तूं पोतून हाड पयले आनी मागीर सांग आम दलालपण कोताय म्हूण. जात तुकडे हाडूंक. आनी तुमी देवाच्या मुखार सोपूत पासून गेलो, सगळे गेले तुमी, इगोर्जी गेले, देवळांत गेले, मस्जिदांत गेले, सगळे वचून तुमी सोपूत गेलो. सोपूत घेवन तुमी देवाचेर आड गेले, देवाचेर न्हू तुमी सगळे लोकांचेर आड गेले. इतले लोकांक तुमचे विश्वास दवरून तुमकां निवडून हाडले आनी तुम हे लोकांचेर विश्वास तुम घातलेलो आनी आतां तुम पोतून इलेक्शना टायमार पोतून तुम भोंवताय आनी वयले तुम आमचेर हें घालताय, ऑब्लिगेशन घालताय की आम दलालपण करताय म्हणून. सेकंड थिंग हांव तुका सांगपाक सोदतां, जेन्ना डेप्युटी स्पीकराची वोटिंग चलतालें तेन्ना काँग्रेसा आसलोले देलिल्ले लोबो, मायकल लोबोची बायल, आनी दुसरे सायडी आसलोलो जोशुआ. सो त्या टायमार तुवें एक स्टेटमेंट केला. आतां त्या स्टेटमेंटान तुवें हेंय सांगलां की आमचो जो MLA आसा विरेश बोरकर तेणी हूंय जोशुआ इलेक्ट करून हाडलो. पूण तुका उगडास आसा जाल्यार हांव तुका सांगता, तुका कडेन खबर ना आसतली वोटिंग करता जाल्यार 2 ऑप्शन आसताय. एक म्हणल्यार वोट ना जाल्यार दुसरी म्हणल्यार एब्स्ट्रॅक्ट. सो ते तुमचे डिपेंड आसता वोटिंग करपाचें वो करपा न्ही तें. आनी त्या टायमार विरेशान वोट करूं ना. म्हाका खबर ना तूं हुंच बेसिसाचेर उलयता तें की तुका विरेशान बाबा तेका वोट मारलो तूं कितकोन दिश्टी पडलो तो म्हाकाय कांय खबर ना. आनी थर्ड थिंग म्हणल्यार हांव म्हणपाक सोदतां, तुवें आयज म्हजें नांव घेवन म्हाका सांगलां की हांव वीक कॅन्डिडेट म्हूण. हांव वीक कॅन्डिडेट म्हणपा वाटलें रिजन कितें तुगेलें? हांव फकत एक गरीब म्हणून. म्हणजे तुमी गिरेस्त आहाय तेंच्यांनी वयर सरपाचें आनी आम गरिबान आहाय तशी रावपाचें. इतली वर्सां तुमी गरिबां लुटून काबार केले. आतां आरजीपी जेन्ना मातशें मुखार सोन एक त्या गरिबाक चान्स दिवपाक सोदता बाबा आपल्याच पार्टीन. हेच्या पयलीं तूं म्हाका हुंयची एक पार्टी सांग जे पार्टीन गरिबां भितर गेले आपल्या पार्टीन. ना, एक पासून आसपाना. कित्याक तुमची काँग्रेसाची जी तिकेट आहा न्हू ती तिकेट पासून मरे हुंचे वाटेन वयता जाण तूं. हुंचे जे वाटेन पयशा पेज चड आसता न्हू ते वाटेन तुमची तिकेट देंवता, ते वाटेन तुमची तिकेट वयता. हांव तरी तुका फोट सांग जाल्यार तुका उगडास आसतलो. लास्ट इलेक्शना जेन्ना झेडपी इलेक्शना तूं बसलोलो तूं जाण जायन तुवें आपल्या वीक दाखयलो. कित्याक दाखयलोलो? कित्याक तुका पयशे पावलोले. आतां ते पयशे तूं कोणा कडल्यान पावलोले ते पासून तुका खबर आहा. ते म्हाका आख्ख्या लोकांचेर वयर काडून लायनाका. हांव तुका डायरेक्ट सांगता ओलेन्सियो सिमोस, तुगे नांव घेवन सांगता, म्हाका मुखार म्हजें तोंड उगड नाका. आनी जरी जर तुवें आरजीपी पार्टी वटेचें कितें सांगिल्लें जाल्यार हांव तुका एकू म्हणूं सोदतां, तुगेली काउंटडावन स्टार्ट. आनी ही मेसेज मुगेली सगळ्या गोंयकारांक. हें जे भाशेन तेणें आमकां गरिबां तेणें आमकां म्हणलां वीक कॅन्डिडेट तो म्हणटा ते फकत आपल्याच्या स्टँडर्डाचे भुरगीं जाय. हांव फकत एक गरीब घराब्यांतलो वयर सरलो म्हूण तूं म्हाका वीक कॅन्डिडेट म्हणटा. आयज तुमकां लागून काँग्रेसा आनी बीजेपी लागून जायतसां भुरगे काम पासून करपाक पावना. कित्याक तुमी पॉलिटिक्स खेळटाय तेंकडे, तेंच्या पोटार आड तुमी येताय. तुमी तांकां वयर सरपा दिनाय. तुमी तांकां मुड्डून मारलो आहाय गोंयकारां तुमी आयज. आनी हांव आरजीचो सपोर्टर. एक्चुअली हांव आरजीचो लवर. कित्याक आरजीन गोंयकार भुरग्यांक तेंच्यांनी कामां लायले. जायत्या फिल्डां भुरग्यांक कामां लायले तेंच्यांनी. आयज
वॉलेंशन हांव तुका सांगता, हे जे आयज आमचे जे भुरगे आख्या गोंयाभर काम करताय तसलें काम ते करूं आरजीन तांकां मुखार धाडले आनी ह्या फुडें आरजी तांकां मुखार धाडटली. सो हांव तुमकां उलो मारतां, सगळे गोंयकार भाव भयण आमगे उलो मारतां, हे जे वॉलेंसन कितें म्हणलां तेज रिप्लाय आमी ताका दिवपाक जायो. हे झेडपी इलेक्शन जे आमचे जातले 16 तारखे ऑक्टोबराचे, ह्या इलेक्शना दिसा आमी ताका रिप्लाय दिवपाक जायो आनी ताका दाखोवपाक जाय आमी लो बॅकग्राऊंडाचो लोक कित पासून करपाक शकता. तो जे कितें उलयला तें सारकें टोटली रॉंग उलयला आनी हे फॉल्स एलिगेशन जेणे कितें घायलें ती ताका सगळ्या वचून सॉरी म्हूण पोतून घेवपाक पडटली. आनी हे आमी गोंयकार मुखार सताय, आमी गोंयची बसत तेजी बसत आमी करप्शन करून पयशे जोडलो नाही. तुजी भाशेन हांव वॉलेंसन, तुजी भाशेन हांव कोणा कडेन पयशे घेवन आमी वयर सरलो नाही. आमी कितें जावं बारीक धंदो नुस्त्याचो जावं तो केटरिंगाचो आमी केतलो तरी धंदो करून आमी वयर सरले. तुजी भाशेन लोकांचे पोटाचे पांय दिन आमी वयर सरलो नाही.